मेरशे पार्क करून दवरिल्ले जिपीत गजानन गावडे ह्या दादल्याची कूड सापडली। ह्या दादल्याची पिराय 60 वर्सां आनी तो भोमा वाठारांत रावतालो। तो खंय मेरशेच्या एका चिकन सेंटरांत कामाक आशिल्लो। ह्या प्रकरणात घातपात नाशिल्ल्याचो पोरणे गोंय पुलिसांनी मुळावो अदमास उक्तायला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। बॉडी आयडेंटिफाय जाता केल्या तुमच्यांनी तुमचो कोण लागता? माझो भाव तो तुम्ही खंय रावता एक्चुअली? मी बोमा रावता. कशें कितें आयडेंटिफाय मिसींग आसलो? मिसींग येता पयलीं 20 वर्सां पयलीं हांगाच कामां आसतालो तो केन्ना चुकून 6 म्हयन्यान मी तसो घर वयतालो हय तर चवथी पळय घर गेल्लो हय तो परत हांगा म्हणून गेलो हां परत आनी तो घराडे वचत नाहलो हां मेरशे खंय म्हणून काम करतालो? तो पयलीं मार्टीन म्हणून सारकें आसा तेजे कडेन कामां आसतालो हां एक 8 चवथी पयलीं असो मार्टीन करता मिस्टेकीन घर गेलो आमच्या हां आई म्हणटालो तो आपल्या कडेन कामां ना हां तो खंय तो आपल्या कामां खबर ना म्हणटालो हां तो आतां कडेन तो खंय कामां आसता तें आपल्या कांय खबर ना हां तो मेरशे हांगाच कामाक आसलो. कितें काम करतालो? तो तेजे फुडें चिकन कोंबडी बी मारपाक आसतालो हां चिकनाचें हय. चिकन कटींग मिटींग करपाक. ओके. तुमचो तो व्हडलो भाव पण लागतो म्हाजो व्हडलो म्हाज्यान व्हडलो कितें पिराय आसली? ते 60 वर्स क्रॉस 60 प्लस आहा तो. ओके. नांव कितें? नांव तेजें गजानन गावडे लगीन जालें भुरगीं बी कितें ना लग्न जावन तो आकवार तुमकां कॉन्टॅक्ट खंय केलो? तुमकां खंय कळ्ळें? आमकां तेच मॅडमीन फोन केलो की अशें आसा म्हणून कितें नांव म्हटलें? गजानन गजानन गावडे गावडे. हां हां तुमकां कॉन्टॅक्ट केलो तो अशें अशें म्हाजी भयणी फोन केलो हां. तिणें ती तांकां फोन करताली हां सो तिणें म्हाज्या भयणी फोन केलो की गजानन आसा म्हजी गाडयेन आसा हां तिणें भयणीन म्हाका फोन केलो हय मागीर आमी पळय म्हणून बाबाजी घेतला अशें वटेन येयलो रिपोर्ट दिलो ना ना मिसींग दिवपाक कंप्लेन दिवपाक येत ना न्ही कित्याक तो कामाकूच हांगा आसतालो हय हां तो केन्नाय येतालो घरा. मिसिंगाचो प्रश्न येना हितून. हय तर आम्ही आता मेरशे हांगासर वयले बेट हांगा आम्ही कांय मिनटां पयलीं तुमकां हांगा सांगलेलें की एक अनआयडेंटिफायड बॉडी मेल बॉडी मेळिल्ली आसा मेरशे हांगासर वयल्या पेटान जी गॅरेज आसा त्या गॅरेजीच्या सायडीन एक गाडी पार्क केली त्या गाडयेन अनआयडेंटिफायड बॉडी मेळिल्ली. आतां अपडेट आमच्या कडेन अशी आसा की ती बॉडी जी आसा ती आयडेंटिफायड जालेली आसा. भोमा हांगासरले गजानन गावडे 60 वर्सां पिरायेचे हे जे व्यक्ती आसा त्यांची ही बॉडी आसा ही त्यांच्याच भावान आयडेंटिफाय केल्लेली आसा हांगासर येवन आनी फाटल्या चवथीच्यान ते मिसींग आसले. चवथ जाल्ल्याक ते खंयच दिश्टी पडोंक ना अशें म्हायती कळोन येता की हे गजानन गावडे जे आसा ते ह्याच मेरशे भागान चिकन आनी मटन शॉप आसा तेंचे कामाक आसले पूण चवथ जाल्या उपरांत तेंचो खंयच पत्तो ना खंयच ते दिश्टी पडोंक ना आनी आयज जेन्ना एक आयडेंटिफायड बॉडी ह्या भागान गावली अशें जेन्ना कळ्ळें तेंच्या भावान येवन ही बॉडी जी आसा ती आयडेंटिफायड केल्लेली आसा आनी आतांच मेळयल्या म्हायतीनुसार मेरशे वयले बाट हांगासर जी गॅरेज आसा त्या गॅरेजी सायडीक गाडयेन जी अनआयडेंटिफायड बॉडी आसली ती भोमा हांगासरले गजानन गावडे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.